स्कुलांनी संगीत सक्तीचे केल्यार हिंसा कमी जातली हे सारखे म्हूण संगीतकार AR रहमानान संगीतकार इलियाराजाक तेंको दिलो. संगीतकार AR रहमान NFDC फिल्म बाजाराच्या सेशनात आयिल्लो. इफ्फीच्या समारोप सुवाळ्याक तो मुखेल सोयरो आसतलो. In this stage, ask the government, do something, make music compulsory in schools, college and everywhere. Then violence will come down. Make music compulsory in school and That's a fantastic statement. I would really support him. That's what, even my theory of life is. Because when a person knows music, it goes to the ultimate inside soul and triggers empathy. And that's very, very important. You teach something like that from the younger age, he becomes somebody who's compassionate. पालयेकर भावांक कोलवाळे जेलीन केल्ले मारबडे केशीन म्हापशेच्या JMFC कोर्टान उत्तर गोंयच्या पुलीस अधीक्षकाक 5 डिसेंबराक कोर्टा मुखार हजर रावंक सांगला. ओमकार पालयेकर आनी रुणाल पालयेकर ह्या भावांक कोलवाळच्या जेलीन 10 ऑक्टोबराक मारबडे केल्ले. तांच्या बापायन पुलीस कागाळ केल्ले. पुलिसांनी FIR नोंद करूंक नाशिल्ल्यान केस कोर्टान गेली. Mr. Omkar Keshav Palekar and Runal Keshav Palekar were arrested by NCB in a NDPS case and were remanded to MAPSA judicial custody. However, on 10th, without intimating them or their parents, suddenly they were shifted from MAPSA judicial custody to Kolwai jail. आणि त्या दिसा 4:30 सुमार त्यांका सिव्हियरली असॉल्ट केले दोगांय भावांक. जेन्ना 15 तारखेर आमी परत कंप्लेन दिले तेंचेर की अशें भानुदास पेडणेकरान धमकी दिल्या. इन स्पायट ऑफ फायलिंग दीस 2 कंप्लेन्स बिफोर द म्हापसा पुलीस स्टेशन, म्हापसा पुलिसांनी तेंचेर FIR रजिस्टर करूंक ना. माझा आता फुल्ल डिमांड असा जे 4 जाणांनी सस्पेंड केला आणि पेपरार वाचलेले आसा, जे बाकीचे आनी ते 15 ते 20 जाण आसा तेंचेर जाता तेंचेर बेगीन तेंचेर कारवाई करची. मडगावची पारंपारीक दिंडी राती मोठी उमेद आणि भक्तिभावान जाली. विठ्ठल रखुमायेची पालखी शारांतल्यान काडटात आणि मडगावच्या हरी मंदिरान दिंडीचो समारोप जाता. दिंडी पळोवंक आणि विठ्ठलाच्या दर्शनाक भाविकांची गर्दी पडटा. दिंडी निमतान सर्ती आणि सांस्कृतिक कार्यावळी जातात. पळयात मडगावची दिंडी. घेऊ एक विराम.